गोंयांत अपघाताचे प्रमाण वाढत आसात. सोमारा काणकोण वाठारांतले नगरपालिकेच्या लागसार स्कूटर आणि मोटरसायकल ह्या दोन दुचाकींमदी भयानक अपघात जालो. या अपघातात दोनूय दुचाकी चलोवपी गंभीर जखमी जाल्यात. आयकात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. आयज सोमाराक सुमार 10च्या वराच्या आसपास हांगासर जी आमची काणकोणाची म्युनिसिपालिटी नव्या बिल्डिंगेक हालयल्या, ह्या हांगासरच ताच्या दारांकच एक स्कूटर आनी एक मोटरसायकल हांचो भीषण अपघात जालो. आनी ह्या अपघातांत जे दोनूय गाडी चलोवपी लोक आशिल्ले दोगूय सामके बऱ्यापैकी सिरियस जाल्ल्या आनी तांकां आतां काणकोणच्या एम्ब्युलन्सीन काणकोण हॉस्पिटलांत व्हेला आनी काणकोण हॉस्पिटलांतल्यान तांकां आतां मडगांव रेफर केला. जे कोण एक्सिडेंट जाल्ले आसा ते एक्झॅक्ट खंयचे आनी कितल्या वर्सांचे ती अजुनूय तशी म्हायती अजून ओपन जाल्ली ना. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, समृता खणगांवकार आनी निखिल जल्मी.